सवाय खाण पोटफुगे म्हणटात। जायते खेपे सवाय माल वापरून पोटफुगे प्रकल्प उबे केल्ले दिश्टी पडटात। पूण भर महामार्गार 40-50 हजारांच्यो टॉयलेटी आसून लेगीत फुगिल्ले पोट रिकामे करपाक मेळना। सरकाराची कृपा, दुसरे कितें? नावेली हायवेचेर 2 भौशीक शौचालयां उबी केल्यात, पूण कांयच उपयोगाची ना। पळयात तांची अवतिकाय। आज तुमकां आमी दाखयतात की PWD जी कामां आसात ती कितली बेजबाबदारपणान ते करतात। तांकां लोकल पयसो जो आसा तो कसो पिड्ड्यार करपाचो आनी तेजेर कशें कमिशन खावपाचें हेच ते चिंतत आसात। रात आनी दिसभर तेच करतात। आज तुमकां आमी दाखयतात हे जे बायो टॉयलेट जे आसात हे हायवेचेर बसोवचे म्हणून एक सर्क्युलर काडलो आनी ह्या सर्क्युलर काडपाचें काम तेंचेंच PWDचेंच आनी तेणी काढलो आणि ते आज हायवेचेर बसयल्यात। आज ह्या हायवेचेर ही जी NH 66 आसा ह्या हायवेचेर ह्या 2 आसात, हांगा उदक ना, हांगा लायट ना आणि त्या टॉयलेटीची परिस्थिती किती जाली ती पळयात। तितू कोणाक वचपाक मेळटा जाल्यार तेही तुमकां दाखयले कडेन आसा, तुम्ही पळयात। पूण तर एक सरकाराची जी ऑथॉरिटी आसा ती पयशे कशी वेस्ट करता ते आज तुमकां हांगा दिश्टी पडटा। येस न्हू, NH 17चेर आनी 2 टॉयलेट आसात, फेड्राले म्हण ते क्रॉसिंगाचेर आसात, थंय तशेंच तेय अशेंच कांयच हे ना। टॉयलेट बांदपाक जाय म्हणून बांदतात। हेजी एक कॉस्ट जो आसा ह्या बायो टॉयलेटीचो जवळ 40 ते 50 हजार रुपये एक येता आनी हेचेर तांकां कितले कमिशन मेळटा तें हांगच्यान दिश्टी पडटा। ना जाल्यार हांगा कित्याक बसयले जे कडेन उदक ना, लायट ना आनी हांगा पळय तेंची परिस्थिती, हांगा वचों तरी मेळटा। हांगाय 2 तशें आसा आनी मुखार तेच आसात। म्हणजे हेंचेर मॉनिटरींग करपाचो एक सुद्दां मनीस ना। म्हणून आज आमची गोंयची जी परिस्थिती आसा ती अशी जाले कडेन आसा। आमी मागतात जो कलेक्टर आसा तेजे कडेन आमी मागतात, ती बरी काम करता, लेडी जावन बरी काम करता, IAS ऑफिसर आसा तेजे कडेन मागतात की हेंचेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घेवचें। कित्याक हे जे टॉयलेटीचे जे पयशे आसा ते आमगे आम लोकांली आसात आनी ह्या आम लोकां खातीर हे बसयले कडेन म्हणून हेजो फायदो हांगा कांयच ना। हेजो फायदो फक्त कमिशन घेवपाचो। हेजे खातीर सगळे लोक मागतात कलेक्टरान हेचेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घेवन एक जर हांगची हे काडचें ना जाल्यार हांगा उदकाची आनी लायटीची वेवस्था करची आनी लोकांक जे ट्युरिस्ट येतात ह्या ट्युरिस्टांक बी हे बऱ्या पडटले। तशेंच जे ट्रक येतात, व्हडले व्हडले ट्रक येतात ते सायडी धरून तांकां हांगा बऱ्या पडपा खातीर म्हणून हे केल्ले। गोवा 360 खातीर नावेली हायवे वयल्यान रमेश नायक रावत।